दुसरे समोर्तुच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोजेजान पोरजे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता? मागता तें इतलेंच, सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचें तुवें भें दवरचें, तांचे रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो, सगळ्या तुज्या ओथम्यान सर्वेस्पोरा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दितां ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पयलें, स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग प्रितूम आनी तातूंत आसा तितलेंय सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तोरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर तांचें काळीज आसलें आनी ताचे फाटल्यान ताचे संस्थेक आनी आयचो दीस पर्यान तुमी सगळ्या राष्ट्रांतलीं ताणें वेंचून काडलीं. म्हणटूच तुमच्या काळजांची सुनोत करात आनी आपल्याच वाड्याची जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी वर्तो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोणचोय घेयना, अनंताक आनी विधवांक तो नीत मेळोशें करता, पोरक्यांचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांघरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग करता कुकुरात, कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यांत. सर्वेस्परा तुज्या देवाची तूं भें धरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताकाच चिटकून रावतलोय, ताचे नांवां तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयलेलो येद्दो व्हड आनी अजापांचो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात, आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेले तेन्ना ते स्तोत्रां वयर नासले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंतरावेल्यान नोखेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकलेले जेजूचे उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजलेम. म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजलेम. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजलेम. सियोना, तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवंट्याचे आदामे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुडोव केल्यांत. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या स्वस्थकाय आनी पुश्ट गंव दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठवयता, सुडसुडीत ताच्यो सोबद पुरगूट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजलेम. चाकोबाक तो आपलें उतर कळीत कोत्ता, इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर जेरुजलेम. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. सर्वेस्पराक जय. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांक घेवन जेजू गालिल्यांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातान पडटलो, ताका जिवीशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जीवन करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफारनामान पावतोच देव मंदिराचो दोण घेतल्यांनी पेद्रू सुरशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोण फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता.
आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकारपोती घेतात? आपल्या घरच्यांक वो पोरक्या कडचो? तांणी जबाब दिलो, पोरक्या कडचो. अशें तांणी म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें. म्हणटच घरची सुटलीशी जाली. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वच, गरी घाल आनी पयली पावता ती मासली दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजे आनी तुजे पोती तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. तुज्या सर्वेस्पर देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. नियाळाक आदार. ल्हान भुरगो आपल्या भयणीक एक बावलें घेवन बाजारांत आयलो. पूण ताचे लागीं तें बावलें घेवंक इतलें दुडू नासलें. एका मनशान त्या भुरग्याक बावलें कित्याक जाय तें विचारलें. भुरग्यान म्हणलें, आपल्या भयणीक दिवंक जाय. बापायन सांगलां, म्हजी आवय थंय वेतेली. तो मनीस आकांतलो कित्याक ताची भयण सोंपलेली आनी आवय आतां मरणाचे तोरणीर आसा. हें आयकून तो मनीस आपलें दुडू ताच्या दुडवांक मेळून तें बावलें आनी आपले आवयक आवडीचो गुलाब घेवन खुशालकायेन वेता. तिच्या मरणार काशवांत हें बावलें आनी एक धवो रोस हो मनीस पळयता. हें घडलें कित्याक एका ड्रायव्हरान सोरो पिवन ताणें दोगूय जाणांक गाडयेचो उपयोग करून जिवेशी मारली. संवसारांत कायदे पाळप एक जाणवायेचें कर्तूब. आदल्या करारांत इस्रायला लागीं मोझेस इतलेंच मागता, सर्वेस्पराचे भें दवरूंक आनी ताणें घडलोले नेम आनी कायदे पाळूंक. अशें केल्यार अंतरावेल्या नोकेत्रां इतलो आनी वाडयतलो म्हूण सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत देव मंदिरांत पोती वसूल करतल्यांनी शिशांक विचारलें. जेजून पेद्रूक आपली आनी ताची पोत्ती फारीक करूंक लायली. सर्वेस्परान आनी सरकारान घडिल्ले नेम कायदे आनी पाळूंक गरजेचें ना, तो देवाचे आज्ञा आड आमी वेता. दुसऱ्याचे जिवीत कोडू करता. मागणें. संवसारांत सरकाराचे आनी देवाचे नेम थीरपणान पाळूंक आमचेशी तूं राव जेजू.